Psalm chapter 121 verse 7. सगळ्या वाईटांतलो सरेस्पोर तुका राखतलो, तो तुझो जीव राखतलो. Mark chapter 1 verse 29 to 31. तो सिनोगॉगांतलो भायर सर वेतस सिमोनच्या आणि आंद्रेच्या घरा गेलो. जाकोबानी जुआंव ताचे सांगाता आसले. सिमोनची सासूमाय तापा न्हिदली. जेजू थंय पावतस तांणी ताका तिचे विशांतली खबर दिली. तो तिचे सरशीन गेलो आणि तिचो हात धरून तिका उठयली. तेच घडये तिचो ताप सुटलो आणि ती ताची सेवा करूंक लागली. लूक चॅप्टर 6 वर्स 19. जेजू तावन दैवीक भायर सर सोमेस्तां गूळ करतली देखून तो लोकां जमो ताका आपडूंक म्हूण उरडातालो. मॅथ्यू चॅप्टर 8 वर्स 17. अशे पूर्ण जाले इजाइया प्रवाद्यान सांगलेले ते. आमचो रोग ताणे आपणाचेर घेतलो आणि आमची पिडा ताणे ववयली. डिट्रॉनॉमी चॅप्टर 7 वर्स 15. सर्व पिडा सरेस्पोर तुजे तावन पयस करतलो. साम चॅप्टर 23. जेजू बरो गोवळी. सरेस्पोर म्हजो गोवळी, कांस म्हाका उणेना. पाचव्या सर्वच्या मैदानाचेर विशेव घेवंक तो म्हाका दिता. शांत उदका लागीं तो म्हाका व्हरता. म्हज्या आत्म्याक नवो जीव दिता. आपल्या नांवा खातीर तो म्हाका नितीच्या वाटेन चलयता. कालक्या फालक्यान हांव चलां तरी कसलेच वायटाक हांव भियेना, कित्याक तूं म्हजे सवे आसाय. तुजो दांडो आनी तुजे बेत म्हाका धैर्य दितात. म्हज्या दुस्मानाच्या दोळ्या मुखार म्हाका एक मेज तूं मांडताय. म्हजे माथें तेलान मागताय. म्हजे पात्र भरून वत्ता. सगळ्या म्हज्या जिवितांत दया आनी मोग म्हाका खरेंच सांगा दितेली. सरेस्पराच्या घरांत हांव सदां काल रावतलो.